ऊन पिघलता की निंगी पडतो. चलो ठीक आहे. एक लेयर घालला अम्मा म्हणते मुष्टी पडली शिजत कर नो आयडिया. चलो ठीक आहे. कितलं मोडच पडे मागची आणि हे तांगे टेंचर आयला हे तांगे हाफ टेंचर खाली 4 तांताचे रिमुवेबल असतात. तो ओल्ड सांगते 4 years old. सो ते पियाची कम्फर्टेबल असतात. जो जो बाबू जोईर बाबू रागान कसने मळरी कोणी जटा चंदन करून तो बेयामध्ये. व्हॉट्सअप गायज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग. आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग. घंटे चले 9:10. आज मंडे तर सकाळ 8 गंटे क्लास आसिल. हांव उठयला 7:45. काल प्रॉपरली हांव न्हिद न्ही आसिल्लो तर असना आतां न्हीद असना आतांय आसा. आतां म्हाका दोळ जेलता आसा. अम्माना आम जमगेला आतां ब्रेकफास्ट म्हाका करता. त्या पीठ आसा भितरी काल आम्मान आप्या पीठ काडला ना तर अम्मा सांगता आसली हे मुस्टी पोळे काडयता आप्या पिठे काडयता. तर आजी तूं आपुखा आनी फाल्यां तूं मुस्टी पोळ काडयता. आतां मुस्टी पोळ काडया पीठ आसा तर तो गोचून असना दूद हाडटा. दूद ना काली येता नासना अंगड बंद आशिल्लो तर दूध नाशिल्लें तर हाणी आशिल्लें. चलो आतां वचून दूध हाडया. तर तो गयलो हांव तर कसो पावस हांगा पळय. तर हांगा रातभर पुरो पावस आशिल्लो आनी आतां आषाढ न्हू ताजे खातीर आतां पावस आसतलोच. तर दूध तापोवचें दवरलो. हांगा पीठ आसा. चलो फटाफट आतां हांव पोळो काडटा आसा. थोडी चटणी आसा भितरी लावन खावया. आम्मान आसता पीठ कोण चमकले ताजे खातीर म्हाका ब्रेकफास्ट लायक जाल्यार तो पोल काडटा आसा. जितलें जेवपाक पीठ आसा तितलें काडला जाता. बाकी हांव फ्रिजान दवरलो हांव पासून. चलो कॉफी रेडी करता. दूदय होऊन जाल्लो आतां हांगा. हें पळया गायस सुपर. आख्खो ऊन तिगलता की निंगी पळयता. चलो ठीक आहे. एक लेयर घाल्ला म्हाकूच ना तें प्रॉपरली वयर दाखोवन भाजला की ना तें घालता. ठीक आहे चलता. हांव आतां हांगा मुस्टी पोळ न्ही हे सॉरी हे म्हळ्यार नॉर्मल उर्दा पोळो म्हण की आसा जाल्ला. अम्मा म्हणटा मुस्टी पोळ जशी जत्त कर न्हू. नो आयडिया गाइस. चल ठीक है. हाँ एक्चुअल म्हाका दिसता मुस्ती पोळो जी हांव ती गेला वग्गी ते करपलो वयर दाखोवन. ठीक आहे उर्दा पोळ नाही आहे मुस्टी पोळो 1 kg. नेक्स्ट राउंड आसना हांव आसता ती घालना. हें पळया आतां हांव अशी पोळ काडला हांव म्हळ्यार उमती काडली ताजे खातीर. कॉफी रेडी. चलो आतां ब्रेकफास्ट करया. गायस कसो जोर पावस आयला पळया. आज फुल पावसूच दिसता. आज म्हाका भायरय वच्चें आसा. व्हॉट्सअप गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आज आसा मंडे मॉर्निंग आणि हांव आतां कानी पिवच्या बसल्या. मुस्टी पोळो आणि चटणी. यम्मी ब्रेकफास्ट. बाबू थंय बेडरूम आसा. ताका चकमा दिवन हांव भायर आयला म्हळ्यार तो हांगा गेलो टू न्हिदलेलो. ताका बरी 2 चडा उश्तो न्हू भायर येयलो तो अजी ती शांत आसा खेळटा आसा. तर हांव म्हणटा भितर हांव तान्नी पिवन घेता. काल रात्री बाबूल बर्थडे अशी सिंपल सेलिब्रेट केलें. लायकान फोटोज काडले. बाबूक रेडी कर न्हू. स्वीट आमी खाल्ले चमचम खाल्ले एन्जॉय केले आमगे स्वीट एंड सिंपल सेलिब्रेशन. बट मागीर तागे जे चाल जाल्ले ड्रामा ते काय सर न्ही. रात्री ऑलमोस्ट 1:15 त्या न्हिदेचे तो रेडी नाशिल्लो. न्हिद न्हीच तो म्हाका न्हीद जालो. गणेशान वचत तो आसतना रडतो आशिल्लो. ताका कसो जाता एक दीस गोत्ता एक दीस तो वगीन न्हिदता एक दीस ताका न्हीद येना. मावशी येवन चमकल तिका काम करून चमकलें आनी हांव हांगा बसून आसतना ITR फायल करच्या डॉक्युमेंट आनी पुरो म्हाका CA दिवन सोडल्या शुभदायक दिवन सोडल्या. आनी म्हळ्यार ह्या मंथ लास्ट न्हू तर हांव पेटून जालें. तें एक मेन इम्पॉर्टंट आसा. आतां हांव थोडे ब्लॉग एडिट करता. पळयता काल अम्मान आसा सुन्नो कूट केला दाळी आसा तेंचे आसा. मागीर हांव शीत करता आनी लंचा मागीर रेडी करता. तर हांगा आतां लंचा प्रिपेर करता आसा. तर शीत करता कुकरान तूं करता आसा. अम्माक निमगे लायलें कशी करची करना तर म्हाका वाण घालच्या इतलो टायम मेळना. एडिटींग थोडें जाल्लें कितें तें 1 घंटो जाल्लो. तर आतां जेवया. शीत जाल्ला. हें आतां कूट भायर दवरला. दाळी दवरला. दाळी होऊन करता फटाफट जेवता. थोडे रेस्ट करता. म्हाका कसलो न्हीद येता असो तावळ दाखोवन अर्द 20 मिनटां न्हीद जाता. ताजे मागीर क्लास वता. फस्ट ओपन करून पळय जाल्ला की ना सीट टायमींग वतना बाबा. होय 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 आय होप हे जाल्लो आसतलें. वय जाल्ला गायस सुपर. दाळून करता लंच रेडी. गायस हांव भायर सरला. हांगा जोर पावस आयला थोडो वेळ फुडें. थोडे पाऊस पडता आसा. थंय कसो मोड जाल्लो पळय. म्हाका दिसता हांव रेनकोट घालची लायक दिसता. मुखार पावस आयल्यार हांव शिरकत मागीर. हांगा पुरो बुद्दा भरला सायडाक. एक्चुअल म्हाका पवई सायडा वचचें आसता. हांगा इतले पावस दिसना. मागशी पळया गायज कितलो मोड आसा पळया मागशी. थोड्या वेळ मुखार वता ताजी मागीर घालता.
म्हाका दिसता घालचिले हांग पुरो मोड जाला तो देऊन तेन्ना हांव घालन सोडता रेनकोट पावस आयलोची हांगा राबून आसना फटाफट घालन सोडता पळय पावस आयलोची आनी तेय पळय कितलो पावस आयलो पळय ओहो हांव आतां हांगा राबला हांव आतां रेनकोट घालता जस्ट पावलो हांगा तो कसन वार येता सांगा पावस शिकी राबला कसन पावस असेल ते चलो एक क्लास जाले तर दुसरे क्लासा वचता सर हे मागीर लास्ट क्लास ताजे मागीर हांव घरा कडेन वतलो सो आता क्लिनिका वचचे खातीर रेडी जाले आनी बाबू न्हिदला मागीर पेशंट ऑलरेडी आयला आतां फटाफट वता आतां आंटीले डेंचर करचे आसा सो हांव आतां वता आसा ती येवन बसल्या पापा 6:35 जाले 5 मिनिट्स जाला चिरचिर पावस येत तसो आनी वापस साते गाडी विसरली इतली जोरान ना पेशंट ऑलरेडी येऊन बसल्या ओके गाईस हांव आतां घरा कडेन भायर सरलो हांगा आतां पावस पडतस हक्क म्हणजे पोंचो पावसान मस्त काम येता सो हांव आतां क्लिनिका येवन बसली तुमचे कडेन पेशंट ऑलरेडी बसला भायर आनी हे तांगेल डेंचर आयला हे तांगेल हाफ डेंचर खाली 4 दंताचे रिमुवेबल आसता सो हे म्हळ्यार पेशंटान काडून घालून अशी यूज करी जाता तशी सो मस्त ओल्ड आसा आंटी 84 इयर्स ओल्ड सो तिका ह्याची कम्फर्टेबल आसा म्हाका दांत ना सो तेगे खातीर हांव हें केलेलें पार्शियल डेंचर म्हणटा ताका कॉड ओल्ड पेशंट आसा की तांकां बिलकुल सपोर्ट ना आनी तांकां इम्प्लांट करूंक पॉसिबल ना सो तांकां आमी हें सजेशन दिता ती सो पळोवया आतां आंटील तोंडान कशी बसता म्हणून काम फिनीश करया मागीर असिस्टंटान हांगा पुरा सेट करून दवरला चेअर आनी पुरा खाली मेगेले वाट राखून बसली आता फटाफट करून घेता तर जस्ट आतां घरा कडेन आयलो हांगा लागीं घरा कडेन तो कसोन जोर पावस आयलो आतांय पावस आसा तर म्हाका भूक लागल्या तर तेज्यान तसो कॉर्न आशिल्ले तर लास्ट संडेक आसना तर हांव कॉर्न हाडलेलो तर लायक करून बॉयल करया ते कॉर्न तर कुकरांनी पुरो धुवन घाललो पावसोडीन आसना ते कॉर्न कितलो मजा येता न्हू खावच्या खातीर ते लायक करून ते भज्जू न्हू भज्जू न्हू मागीर लिंबी मिरसांगी पिट्टी आनी कशें मीठ घाल लायक कर न्हू उनो खावच्याक आनी पावसोडीन सुपर मजा येतना तर हांव वचना ते कर हांव बॉयल करता का लायक कर बॉयल कर खावया सो ओपन करून पळया आतां वा एक नंबर उनोची उनो मजा येता यमी यमी कॉर्न चलो खावया हांव आतां शुभदाल घरा कडेन वता तसो हांव पळया कसं जाल्ला पळया जोर पावस आयला आनी पुरो गार्डन भरलो हांगा पळया बेब्याचे आवाज पळया बेब रडता असो शुभदाल जस्ट आतां म्हाका कॉल आयला ती क्लिनिका चमकलेली 6:30 घंटा दाखवून आत्तां घरा कडेन वताच ती म्हाका तांची निमगेली तिका बाप कसं करता असो तिगे ल्हान अम्माण आसना सांबाळ आसतलो आज रडली की वता आज तिका कॉल येता आशिल बाबू रे गोंडू तो चंदू रे बाबू फायनली जो 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 बाबू का जो रे बाबू आता आम्ही हंग जेवतस ती होगूर ताकमो ताका जोई काढतस ती आम्ही कसन करचे नाजलरी तोची उठयतलो जो जो करी बाबू आम्ही आता जेवता ती थोड्या वेळा मागीर मेळटा ती ते देलते तो नुतची निद्द हांव कसन करूं अशी उलोवच्या लागता ह्या पद्दी म्हळ्यार तो न्हिदता रागान कशें म्हळ्यार तो न्हिदता चंदून करून न्हिदवो मेळया मागीर कडेन आयलो आनी बाब न्हिदलो ताजे मागीर थोडे वेळा वापस उठयलो तर हांव आयलो म्हाका थोडें काम आशिल्लें करून रात्री न्हिदल्यार आसना ताणें लायक म्हळ्यार तांकांय रेस्ट मेळटा पुरो जाणांक रेस्ट मेळटा अशींची आमी ताका न्हीद करूं पद्दी म्हणटा तो न्हिदता चलो ठीक आहे आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर